वाजता भक्तीन गिता गाऊन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक मोज्या सुख संतोषान सोम्या तुझो सांगात सोदता हर एक मोज्या कष्टानी दुखान सोम्या तुझो आधार मानता हर एक घडी मोज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देन वाजता भक्तीन गिता गाऊन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता सोम्या तुका हांव वर्णिता सोम्या तुका हांव वर्णिता देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी फातवेता तुझे थेर बोर वसता भागितो तुझ्या उतरां प्रकार सलसो ना तो मरण पळोवसो वांटेली तो नव्या जिवितासो सोमिया कोणा लागीं वसू आमी तुझे थंय आसात उतरां जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी फातवेता तुझे थेर बोर वसता आणि एक गीत गावया वंदिया सर्वेस्पोराक महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो परगट्या वंदिया सर्वेस्पोर ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो परगट्या गीत ताचे गाव्या मधुर नादान गाव्या स्तुती ताचे उल्हासान बाप तो सर्वांचो मोगान आमकां पोसो बाप तो अदीक मोगासो वंदिया सर्वेस्वर ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो परगट्या देवानी रायतो बळवंत व्हरतो रचना सर्गानी संसारासो महिमानी स्तुती वियोलविण्या चेरी वंदन ताचे चरणी सकळी सांगाता वंदिया सर्वेस्पोर ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो परगट्या वंदिया सर्वेस्पोराक महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो परगट्या वैभव ताचो परगट्या वैभव ताचो परगट्या मोगळा बापा ह्या बागी दिसा बसत रितीच्या तिसऱ्या दिसा बसत आमी तुका काळजांत थावन अर्गां दिता तुजो उडास करचो तुका अर्गां दिवचें तुज्या हजरपणांत वेळ करचो तुजी उतरां नियाळचें तुज्या मानाक तुजी स्तुती गावची गितां गावची हें सकड आमकां आमच्याच बऱ्याक हें पडटा तुका मान जाता म्हणशाकी आमकां तांचो फायदो कित्याक तुजी कीर्त तांचो चडोवंक कांय ना तूं संपूर्ण जावन आसाय तुझे ते कसलें सुवणें म्हणलें ना
पूण केरळा आमी तुका अर्गां दिता, तुजी स्तुती गायता, तुजे उतार नियाळता, आमी कुरपेन वाडोवन वेता. पेद्रूचें दुसरें पत्र, पयलो आदे दुसरी वळ. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी वळख घाल्ले वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो म्हणटा. ती आमकां लाभोनूच आसा. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी वळख घाल्ले वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती आमकां लाभता. काल भयण अनिशानी तें उतार काडलें आनी सांगलें, आमच्या उडासा काडलें. अदीक मापान वळखाची जाल्यार एकच वाट, ती जावन आसा देवाचें उतार, तुजें उतार. तुज्या उतरां मारिफात शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय वाटेन आमी तुका वळखूंक जायना. आनी तुका अदीक मापान वळखुचें म्हळ्यार अदीक मापान आमी तुजीं उतरां जाणा जावची, उतरांत वेळ करचो, उतरांची शिकोवण आपणावची, उतरांची दिवन आयकुची, उतरां समजून घेवची. आनी अशें न्हय मेरेर पडलेल्या बिया बरी वा खडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी वा कांट्या चड्या मदा पडलेल्या बिया बरी, बगर बऱ्या सुवातेर पडून शंबर वांट्यांनी फळ दिवच्या त्या बिया बरी तुजें उतार आमच्या जिवितांत काम करी जाय म्हूण तूं आशेता. त्याच खातीर आमी हांगासर एकठांय जाल्या, हांगासर वेळ करसून आसा, हांगासर आमी जमल्या. हो एक वर्तो अवकाश आमकां तुवें दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. हे आमचें वर्तें भाग आनी तुजें धर्मार्थ देणें. बाबा जॉन्सना पासून आमी तुका अर्गां दिता विशेश तरान. चड आनी चड वेळ तुज्या उतरान करसून ताजें जिवीतच तुज्या उतरांक तसो एक पवित्र पुस्तक म्हणल्यार बरी उक्तो. मोबायल बायबल म्हणयत. आपुणूच एक उक्तो पवित्र पुस्तक म्हणल्यार बरी. ताज्या जिविता मुखांतर, शिकोवणे मुखांतर तो तुजी वळख पवित्र पुस्तका मुखांतर ती आमकां मात न्ही, संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी मुल्या मुल्यांनी ताणें दिल्या, आतांय दिता आनी मुखारय दिवन तो आसा. ह्या ताच्या व्हड त्यागाच्या, सॅक्रिफिसाच्या, उदार मनाच्या जिणे पासून आमी तुका अर्गां दिता. आपूण कितलें शिकयता तातूंत म्हाका आनंद ना, बगर कितलें आमकां समजलां तातूंत म्हाका आनंद म्हणटा तो. तेका निजायकी ताचें बरें मन दाखोवन दिता. कितलें म्हाका समजलां आनी कितलें तें समजून हांव कार्यरुपान घालां उतार, तें तातूंत म्हाका व्हरतो आनंद म्हणटा. उतार एक जाल्यार व्हडना, पूण तें हांवें कार्यरुपाक घालून हांव फळ काडटां जाल्यार तें जावन आसा एक व्हरतें प्रतिफळ. आमी रितीरेन करशिल्ल्या त्या वेळाक आमी जोडलेलो वा लाभलेलो प्रतिफळ आमकां. आनी तें कोण शिकोवन दिता तांकां एक व्हरतो आनंदाची संगत ती. देखून उतार मेळ्ळेल्या उपरांत तुवें कितें केलें, कशें तुवें तुजें मन बदलिल्लें, आतां तूं कितें करना साय, हें गरजेचें. हें आयकोंक ताकाय व्हरती उर्बा आनी सोमी हेंच आशेता. तुका नवें जिवीत मेळ्ळें, मन नवें जालें, उतरां मुखांतर सुटका मेळ्ळी, सत कळ्ळें. आतां तूं कितें करना साय. परतून पयल्याच्यान उलयताय, पयल्याचेंचें जिवीत, पयल्याचेंचें चिंताप, पयल्याचें बरीच मन दुखोवन घेवन वा जायतें उलयता पूण देवाचें उतार म्हज्या तोंडांत हांव येना. उतार दिवंक अवकाश आसल्यार हांव ओगोस रावतां. वा कोणीय एक विशय, एक समस्या मुखार घाल्ल्या वेळार उतरान कितें परिहार आसा म्हूण कळीत आसल्यार तो परिहार थंयसर दिनासतना ओगोस रावन म्हाका कित्याक म्हणल्यार बरी, तसले एका मनोभावान हांव जियेतां. तर हांवें उतरांत हांव फळ काडूं ना. मुगळ बापा, आमचें मन तुवें नवें केल्ल्याक, तुज्या सुवाते खातीर जियोवचें उदार मन आमकां तुवें दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. हांगासर शिकोवन दिवच्या हर एकल्या पासून जावंक पुरो ब्रदर जूड,
सिस्टर अनिता भाऊ जॉन्सन, सिस्टर अनिता जावंक पुरो, पिटर ब्रदर जावंक पुरो, आनी कोणी आसा हरी एकल्या पासत, हरी एकल्या आनी रितीरेन भाग घेतल्या आम्हा हरी एकल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता. एक विशेष योजन तुजें आसा आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितान, देखून तुवें आमकां हो एक अवकाश करून दिलाय. आमी सगळ्यां पासून अर्घ दिता. आमचो पाप साहेब, कार्दिनाल, आर्च बिस्पू, सर गोळी बाप, प्रत्येक जावन आमच्या DSCचे गोळी बाप, सर याजक धार्मीक भाऊ भणी, याजकांक रितीर जावन आसा ह्या वेळार तांचे पासून आमी तुका अर्घ दिता. तांकां थंयसर स्वताचें शिकवण मेळ्ळेल्या पासून स्वता मुखांत तांकां संपूर्ण सुटका आनी तांचे मुखांत हेरांक संपूर्ण सुटका फावो जावच्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. सर आमच्या राजकीय मुखेल्या पासून आमी मागता. आमच्या राज्याच्या, राष्ट्राच्या, आंतरराष्ट्रीय मट्टार आसच्या हर एक राष्ट्र आनी राज्याच्या राजकीय मुखेल्या पासून आमी मागता. तांचे पासून तुका आमी अर्घ दिता. तांचे तें आसले निस्वार्थी मना पासून लोकांच्या बऱ्यापणा पासून बरी योजना हातीक घेवन ती योजना कार्यरुपाक येवंक तांणी अधिकाऱ्यांनी तशेंच लोकांनी भरपूर मापान एकामेकांक सहकार दिवन तुज्या नांवाच्या महिमेक हाडचे तसली योजना आमच्या राज्यांत, राष्ट्रांत आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार सगळ्या संवसारभर आसा जाल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. हेर जाती कातीच्या लोकां पासून विशेश तरान आमी मागता. नातालांचें फेस्त आयलें, सोम्याचो जुबले, जेजू क्रिस्ताचो जुबलेव. जेजू ह्या खातीर संवसाराक कित्याक आयिल्लो? आमच्या वयल्या मोगान उपरांत सोडवण पयले मोग हें सत मनीस जाल्ल्या हर एकल्यांक कळीत जाल्ल्या पासून हर एकलो वैयक्तीक जावन सोमीन जेजूस म्हजो सोमी सोडवणदार आनी देव म्हणून मानून घेवंक शकल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. आनी आमी आचरण करचें नातालांचें फेस्त आमचें मुस्तायकी प्रदर्शीत करूंक न्ही, आमची गिरेस्तकाय प्रदर्शीत करूंक न्ही, बगार जेजूची वळख दिवच्याक तसलो एक संभ्रम जायशें केल्ल्याक आमी तुका अर्घ दिता. एकूच उद्देश, जेजूची वळख सगळ्यांक जायची. ती खंयच्या रितीन गद्दाळ्यान केल्यार व्हडना, पूण वळख जेजूची जायची, आमचें प्रदर्शन न्ही. जेजूची वळख जावचे मुखांत आमचें प्रदर्शन जायचें. आमचें प्रदर्शन जावन जेजूक लिपोवन दवरन असलें नातालांचें फेस्त आमकां कांयच फायद्याक पडचें ना. मुगळ बापा असलें एक रुपांतर आमच्या जिणेचें रुपांतर जायशें तुवें केल्ल्याक आमी तुका अर्घ दिता. ह्या जाग्याच्या ओनर अल्बुकर्क आनी ताच्या कुटुंबा पासून आमी तुका अर्घ दिता. तांच्या उदार मना पासून हांगासर जावच्या सकड कार्यां पासून हांगासर येतेल्या वेतेल्या सगळ्यांकी जेजूच्या नांवाची ती आवाज जेजूचें नांव काडटा आसतना तांच्याय कानान तें पडोवंक आनी त्या उतरांच्या आवाजांत आसच्या आत्म्याची सकत तांच्याय काळजा मनाक ती रिगल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. आमच्या घरांत आसच्या व्यक्ती विशयान कोणा विशयान आमी कंत करनासतना जाल्यार ती आमी कंत करची सोडटा. सकट तुमचो हुस्को ताचे सोडा, तोच तुमची जतन घेता. पेद्रूचे पयले पात 5 अध्याय 7वी ओळ. देखून आमी कंत हुस्को करनासतना तांच्या जिवितान कितें जाय तें जालां म्हणून हांगासर आमी पात येवन तेंचो उतरांनी सांगून आनी आमकां तेंचो पळोवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. आमच्याय जिवितान कितेंय समस्या आसा तेच आमी आनीक चिंतून आसा जाल्यार दोळ्यांक दिसचें पातयें नासतना दिसानांतलें पूण पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां तें पातयेवंक अशें आमी निजायकी खरेपणी भावार्थी जावंक आनी आमच्या भावार्थांत मोगी आसूंक आनी अशें मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ मात्र तुजे मुखार उपकारता म्हणटा गालातकारांक 5 अध्याय 6वी ओळ म्हण हांव चिंता. ही सर मागणी आमी करता मोगळा बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राज व्हड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. बोशया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी किल्ली लसूण सोलूंक पियाव कातरूंक मिरसांग शिनूंक आलें धाडोंक वा शिनूंक मात सुटी करूंक मोन आसलें वय गे कालें कच्चें आं तें पळयता तेंच बरें म्हण दिसता वय मो आं जालें आं आलें शिनून जालें आं आलें शिनून
जालें. आनी आमकां कळ्ळें दनपारां नुस्त्याक कालें न्ही गे कोणें सांगाचें म्हणना. देखून बारी कालें आसा तोंडांत बारी परजळ आज म्हळ्यार आमकां पयल्यान गोत्ता कालें दनपारां देखून आनंद म्हळ्यार आमी म्हणटा न्ही सदांच कालें तें नाना तरेचे कश्ट तुमच्या आयल्या वेळार बागस म्हणलें का म्हण काउंट इट ऑल जॉय म्हणून जेम्स 1:1 म्हणटा काल्या कारण म्हण जॉय म्हळ्यार तुका एंड रिजल्ट पयलेंत गोत्ता. आतां कशें दनपारां कालें एक व्हडलो आयटम आसा म्हळ्यार सकाळींत आमकां एक कालें आसता दनपार जावना तें रेडी जावना जाल्यार आतांच एक आनंद. हांव त्या दनपार जेवणा विशयान सांगता म्हणजे चिंतिनाकात. तशेंच जाकोबाचें पत्र पयलो अध्याय पयली ओळतावन आमी पळयल्यार थंय बरयलां कितें नाना तरांचे सूख तुमचेर आयल्या वेळार गी कश्ट काले पळयांक कोण एकली वास म्हज्या देवाकार्गा भयण्यो आसात काल एक तर्क जालें न्ही हांगा वॉट एवर सिस्टर्स हाळे बाबा देवाकार्गा प्रेज द लॉर्ड म्हूण आं तांतू वय आतां तुका आन्सर मेळ्ळें गी हाळे भयणी बाबा भयणी नो नॉट ओन्ली माय डियर ब्रदर्स म्हूण ओके बाय ब्रदर्स अँड देखून एक सिस्टर तुज्या कुशीन बसली तो म्हळ्यार खाली वांजेलान बरयल्लें मात नाका म्हाका म्हजे जिणयेन ती सांगाता भावा भयणी ओट्टू बस देखून काल सांगलें आज तो सिटी ताणें ट्रान्सफर केला थंय काल भयण नातली ताच्या कुशीन देखून नाल्यार कोणी सारी तूं भावा भयणीनो बरें जे म्हणटा बसला मात भावा ओट्ट आतां म्हणटा भावा आनी एक कुशीन भाव आसा आनी एक कुशीन भावा भयणीनो काल म्हणटा भावा भयणीनो नाना तरांचे सूख नाना तरांचे सूख 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 तुमचेर कश्ट तुमचेर आयल्या वेळार बागस म्हणलें कितें खंय म्हणी संवसारान कोणी एकलो सांगीत जाल्यार ताका वण्यांनी घालूंक जर तर हांव तूं बरो ना जाल्यार आतां आमकां इल्लें शिकोवण करता बायबलांत हांव वाचता म्हूण करता सीदा वचोन सांगात जाल्यार पोट्टीत चार ताका तुका कितें खावन सरप म्हजे कश्ट म्हाका गोत आनी बाग म्हणलें कितें म्हणटाय तूं खंय जावन आयला वेताय गी ना म्हणोगात वय गी न्ही पूण हांगा देवाचें उतार म्हणटा नाना तरांचे कश्ट तुमचेर आयिल्ल्या वेळार बाग म्हणून लेखी जाय. कित्याक बाग म्हळ्यार ते इंग्लिशांत काउंट इट ऑल जॉय म्हळ्यार कालें जॉय जॉय म्हळ्यार कालें अर्थ कालें गी म्हळ्यार आमकां एंड रिजल्ट पयलेंत गोत्ता गोत्ता कोणाक देवाच्या उतरांत आयल्या उतरांत येनातल्यांक तें सवाल जावन उदा तो एक विरोधी जावंक पुरो सांगतेल्याक उतरांत आयिल्ल्यांक एक चिंत्या कठीण पिडा आयलीत म्हण चिंत्या तें ताका आनंद गी दूख गी संवसारी दृश्टेन वय जाल्यार वय म्हणा संवसारी दृश्टेन दूख बेजार आयकंत पूण उतरांत आयल्ल्याक एक व्हड आनंद कित्याक म्हळ्यार आतां म्हाका देवाचें उतार प्रॅक्टीस करूंक एक अवकाश मेळ्ळो कित्याक पिडा कठीण आयल्या हांव जेजूच्या गायनी गूण जाला म्हणलें तें उतर प्रॅक्टीस आनी एका दिसान मॅजीक घडना. आतां ताणें कितले दीस ते 4 दीस जावंक पुरो 7 दिसाय जावंक पुरो बरें वा म्हयनो आसा तो विशय न्ही पूण आतां तुका एक प्रॅक्टीस करूंक अवकाश कोणाचें उतार देवाचें उतार देवाचें उतार प्रॅक्टीस करूंक अवकाश आनी तांतूं तुका जीक मेळ्ळेली पळयतना तुका आतां कळटा की संवसाराचें सिस्टम आनी देवाचें सिस्टम कंप्लीट चेंज आसा कित्याक तित पिडा काडून तूं थंय गेलोय जाल्यार वय जाल्यार गी तो फोटो उलयना फॅक्ट उलयता आनी तो म्हणटा तुवें जिणी बरो वखद घे जाय आनी खंयच्या स्टेजीक पावलां एक उदाहरण सांगता थोडीं नांवां आसता थोड्या पिड्याक स्टेज पुरो सांगतात खंयच्या स्टेजीक पावलां आनी तुवें कसलें वखद घे जाय आनी कितले दीस तुवें एडमीट जाय जाय खंयची मासली खाय जाय खंयची खावंक नजो आनी दुकरां मास बिलकूल खावंक ना देखून हांव सुकोनी कांय पिडा आसल्यार सांगूंक वचनाकात कित्याक मागीर तुमकां दनपारां मेळचें ना घालें वय हांगा कांय आसा म्हळ्यार तुमी खाता म्हळ्यार 3 दिनान मागीर ना ना तुका बरें न्ही तें म्हण देखून बी केअरफूल
काले असल्यार कांय सांगनाकात. हे कोण म्हणटा संसार कितें हा संसार आनी देवान रचले खंयचेय उतरांची वळख काडला आनी खंयचेय काव्य वय गे हां विकी पियेत हां हां पियेत गे पियेत तशें म्हणून तूं जाय म्हण पियेता जाल्यार खंडीत पयलें मरताय तूं पातयेन पियेल्यार म्हळ्यार उतरान रशें बरयलां म्हण पिवंक वयचें गे ना 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 तुका कोणी घालून दीत जाल्यार तूं उतरान बळय तर जेजूक वयताना उडी येताले न्ही फातराक तुजो पांय आदळना अशें ते तुका सांबाळून दवर उडलो गे जेजू जेजूक फातर उंडे करयेत न्ही गे केले गे ना न्ही नमस्कार करयेत न्ही म्हळ्यार खंयचे विशय म्हणणे हांव म्हणटा ते न्ही उतरान कितें बरयलां उतरान कितें बरयलां कसलेय मारेकार विकपी तुमी पे तुमकां बादाक जावचें ना म्हणून आमकां ती पातयणी आसची तशें म्हणून पिवंक म्हण अर्थ न्ही वा तुका कोणी घालून दीत जाल्यार बादाक जावचें ना म्हळ्यार म्हाका दिसता तें हातूं येता लूक 16:17 हांव दिसता तातूंत येवचें न्ही तें सॉरी मार्क 16:17 काले म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी देंवसार सोडयतल्यात अन्य भाशांनी उलयतल्यात देंवसार जालें अन्य भाशेनी उलयतल्यात पिडेस्तांचेर नो तांकां गूण करतल्यात आनी कसलेय मारेकार वीक बी तुमी पियेशे जाल्यार तुमकां बादाक जावचें ना तशें म्हणून आमी टेस्ट करूंक पिवंक जायना समजलें गे आं तें आमी बारीक केअरफूल आसचें पडटा अर्थ कितें गे म्हळ्यार तुका कोणी तुवें मोराजे म्हूण घालून दीत जाल्यार वा चुकोवन तूं पियेशी जाल्यार तुका कांय बादाक करना म्हळ्यार वगत राव न्ही तूं तितलें उतरांत आसा जाय आतां हांगा काल जालां जेजूच्या गायनी आमी गूण जाले हांव म्हणलें विशय आमी काले चिंता हांव भलायकेंत आहा न्ही म्हाका आतां सांगाचें म्हूण गरज ना म्हूण आमी चिंता तें व्हडलें सूख आमी चिंतचें तें चड सांगाचें कोणें भलायकेंत आसल्यांनी चड सांगाचें देखून ते लसूण कातरूंक ना पियाव शिनूंक ना म्हळ्यार आमी शिंतनाय लसूण सोलतना देवाचें उतर तोंडांत सांगयेत तशें म्हणून म्हळ्यार नाल्यार काल जाता म्हाका काम आसलें देखून देवाचें उतर सांगूंक वेळ असो एक चिंताप आमचे लागीं बारीस आसा देखून सकाळीं उठुलेंत एक मागणें आनी सांजे न्हिदोवच्या पयलीं एक हे मागणें एक कायदो ह्या मागण्यान कांयच अर्थ ना वय गे कांयच अर्थ ना आतां कालें म्हणलां तें देवाचें उतर कालें म्हणटा दीस आनी रात मागणें करा दीस आनी रात मागणें करा म्हळ्यार आमकां आमच्या तोंडांत समस्या आयिल्ल्या वेळार मागणें येवचें न्ही आं जेजूच्या गायनी हांव गूण जाला तुवें सांगयत की हांवें सांगयत की गूण जावंक तुका पिडात ना साहेब काल्यार गूण जाला म्हणटाय न्ही म्हाका आनी मुखार येवंक नाका वय गे देखून जेजून केल्लें हांव खाता कितें कालें हां जेजू म्हणटा कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता तो म्हजें थंय जेता हांव ताजें ताचें उतार एक मांस गे आमकां वय की न्ही आत्म्याचें कारण वय की न्ही खंडीत आतां खूब घरांत आमी जेजूचें एवकारिस्तान मांस खाता जाल्यार तें आमकां कळीत जाल्लें कशें देवाच्या उतरां वरवीं नाल्यार कळीत जाता गे बायबलान बरयल्ल्यान आमी पातयेता हांव कालें हें कालें देवाचें जेजूचें मांस आनी रगत देखून बायबलाच्या डॉक्युमेंटा शिवाय आमकां खंयचेंय सत उगडापे जाल्लें ना ताचे भायर कोण कितेंय सांगता जाल्यार आमी घेवचें म्हणून ना देखून कालें म्हळ्यार नाना तरेचे कश्ट पिडा आसून दी ना जावं दी आसल्यारय तूं देवाच्या उतरांत राव ना जाल्यार राव आसतना ना बाग कित्याक म्हळ्यार आतां म्हाका हें सत उतार सत म्हणलें प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स कल एक्सपिरियन्स जालें कशें जालें प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स तुका एक समस्या आयल्यो त्या समस्येंतल्यान तूं कशी भायर आयली ना तर काल आमी ब्रदर जुडन शिकयल्लें बरें मोन दुखोवन घेवचो संदर्भ आयलो पूण हांवें मोन दुखोवन घेवना देखून हांव जिखलो वय की न्ही हां म्हळ्यार उतार हांवें कशें प्रॅक्टीस केलें पातकाचे संदर्भ कालें म्हणटा तें पूण धिक्कार ताका कोण आतां हांव त्यो वतात पातकाचे संदर्भ येतलेच वय गे पूण ओ टू हिम बाय हूम दे कम म्हळ्यार वय गे कोण आतां हांव येतात देखून मोन दुखोवन घेवचें एक पातकाचो संदर्भ वय की न्ही दुखोवन घेवचें आं उणेपण आनी एका रितीन अहमी दाखयता म्हाका ताणें कशें अशें म्हळें वय गे
म्हाका कशें म्हळें. देखून हातूंत एक प्रमुख विशय कितें म्हळ्यार हांव जेजू क्रिस्ता मुखांत कोण कितें जावन आसा म्हणलें म्हाका कळीत आसा जे. आनी जेजून शिसांचे पांय धुले. कोणाचे? शिसांचे. शिसांचे पांय धुल्ल्यान ताजी डिग्निटी उणी जाली गे ना. आमकां समस्या कितें गे म्हळ्यार आमी ल्हान ल्हान कामां केल्ल्या कडल्यार हांव ल्हान जाता म्हणजे मोल उणें जायना. तूं आतां वचून टॉयलेट धुलाय जाल्यार तूं जेजू तें देवाचें धू जावन आसाय, देवाची नितीवनपण जोडलेली जावन आसाय, जेजूच्या गायांनी गूण जाल्ली जावन तुका खंयच्या रितीन तुजी डिग्निटी उणी जायना. आमी कितले फाटी चिंताव. एक सारोण काडून झडचें म्हळ्यार हें तांकां सांगिल्लें. व्हडलें व्हडलें कांय काम आसा हें बॅज घालून भोंवंक म्हळ्यार एक उदाहरण कोणाक बोड चुकचें म्हणणे आमच्या मतीन तले चिंता बारल्यार आमी काडया ना तर आमी कांय प्रयोजन ना. प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितांत दाखोवन दिवचें आमी जेजूचें फाटला उदाहरण म्हण. वय गे जेजून पांय धुले सादारण कोणेंय करिनातलें काम पूण ताजी डिग्निटी उणी जाली गे. तें ताका कळीत आसा. आनी ताच्या पयलीं सांगलां जेजून आपूण बापा लागीं वयसो वेळ लागीं पावलो म्हणून जाणा आसून ताका कळीत आसलें थंयच तो फाटी वता म्हण खंय तेंय बरयलां. ताच्या उपरांत तो पांय धुवंक वता. कांय म्हणी उणें जालें गे. आनी ताका ऑब्जेक्शन घाल्ल्या पेद्रू की तो आयकूंक रावलो गे. हांव तुजे पांय धुयना जाल्यार तुका म्हजे सगळें वांटो आसचो ना. म्हळ्यार आनी एका रितीन कितें गे म्हळ्यार आमकां जेजून ताच्या रक्तान धुल्ले वरवीं मात्र आमी कालें जाल्या नितीवंत जाल्या. थंयसर ताणें अशें उदकान पांय धुलें जाल्यार उपरांत ताणें खुर्सातावन आमकां ताच्या रक्तांतच धुवन ताचे शिवाय बाचावी सोडून कोणायकी ना. देखून आमच्या जिवितांत खंयच्याय संदर्भार कश्ट वा कितेंय म्हण आयले जाल्यार कश्ट म्हणटाना सोलोवणी म्हण आमी लेखचे न्ही तें एक भाग. कित्याक थंय नॅक्स्ट वाक्य थंयच सांगता तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं कालें तें. आतां कश्ट म्हणलो शब्द गेलो भावार्थ म्हणलो शब्द आयलो. वय गे तर कश्ट येवचे काल्या खातीर आमकां फेथांत टेस्ट. खंयच्यांत टेस्ट? फेथ. आमच्या भावार्थी जिणेंत आमकां परिक्षा. भावार्थी जिणेंत आमकां जाय की नाका ही? जाय की नाका? अब्रामाक आयली, जेजूक आयली, मोरयेक आयली, जुजेक आयली, पोरण्या सोल्ल्यान ती नव्या सोल्ल्यान ती. पळय गी पूण ते प्रमोशन जालें की तांकां डिमोशन जालें. प्रमोशन जालें. कोणी भावार्थाचे टेस्ट पास करून कोणी सकला देवनान वय गे वयर वयरच गेले. अब्राहम भावार्थो बापोय जालो आनी जुजे थंयसर फाराव्याक थंय रायबारी काले म्हणटा ताका गव्हर्नर. वय गे मोरी सोडवणदाराची टेस्ट आसले. देवाचे उतर पाडले आतां म्हाका फातर येतत काजा जायनासतना भुरगें जालां. वय गे तें पुरो मुखार आसल्यार आनी जुजे की रातोराती इजिप्ताक धांवूंक आसल्यार तांणी तें देवान सांगलें उतर कालें करूं ना. नेगार राताराती उठोन इजिप्ताक पलायन विमानार. वय मो हेलिकॉप्टर सोलोन गे. वय रातोराती आमकां दिसाक सोलोन वचोंक जायना. ती राताराती गाडवाचेर म्हूण सांगलां गे मोरयांनी आनी तूं जुजे रातोराती गाडवार गेल्ली म्हणून बरो ना. तुमच्या खंय किनिगोळीचें बायबल पळयचें पडटा. किनिगोळी न्ही आमचे कितें काले म्हळी शिरवां ते म्हणी गाडवार जेजू आनी तूं सोलोन आयलो तें हाका जेरुसलेमाक वताना पूण हांचे मोरये मागीर रातोराती सोलोन म्हळ्यार गेली म्हूण आसा. वय गे देखून बरुल्ली गर्भेसीण. वय गे आसा गे तूं बरयल्लें आयकलां गे बरयलें. म्हळ्यार आमकां कालें डॉक्युमेंट क्लियर आसा जे. वय गे डॉक्युमेंट जेजू कालें म्हणटा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. तुका पोटान दुखता कॅन्सर 4th स्टेज तुवें कालें म्हणा जे. वय गी म्हणचे न्ही पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हांव जेजूच्या गायांनी आमी तशेंच उलयचे. व्हडली मारेकार पिडा येता खंय कोणी वाचून उरचें बरी ना खंय वाचून उरचें सोडा. आमी सकाळी जेजूच्या गायांनी गूण जाले आमकां कलें बादाक करिना. थोमतून दुखितान कितें म्हणटा कसली सुमारीची पिडा
ते कीर्तन सड्ड म्हणल्यांक सड बें उठलें म्हणून त्या वेळार ते उडासत ना देखून म्हणलें न्ही. काल बहीण अनिशा म्हणल्या बरी आमी आतां पुरो वई वई म्हणटा. ब्रदर ज्युडान सांगल्या बरी आतां वई म्हणटात. सन्निवेश येताना आतां ऑफेन्सा विशयान उलयतना ना आमी ऑफेन्स वचना आमी बोक्सीत म्हणून आतां म्हणटात. क्लासीन शिकतना सन्निवेश येताना वैगी हां ते विशय. आतां भयण आनी सांगल्या बरी फोन आयले भयण घालें म्हाका आतां ती आ फोनार ये म्हण वैगी ते सिच्युएशन तूं धांवली की रावली ना तोंडान बावली. हां ते इम्पॉर्टंट. पूण वगत बसल्यार जायना. फेथ डिक्लेअर करचे वैगी जेजू तुज्या गायांनी म्हज्या दुवेक वागो आनी ताकाय शिकयजे. थोडे वर्सां आदी म्हाका एक फोन आयले तुजो बापूय जोर सिरियस आहा खंय हेजे कडेन. म्हजो एक फ्रेंड एक स्पिरिच्युअल गायडत म्हण येतलो लायकत तो म्हणटा तुवें गेल्यार तुवें पळयचें पडटा आतां बापायक वचना जाल्यार देव पळयता म्हण. समजलें तुमकां. त्या वेळार इतले उतरांचे सोडून पुरो वळख न्ही. ताणें सांगलें अर्थ आसा वय मो तुवें गेल्यार तुवेंच पळय वचनाय जाल्यार म्हळ्यार भावार्थान मागीर इल्ल्या वेळान फोन बरो आसा बापूय म्हण गेल्लो जाल्यार हांव लजेक पडटो. ताणें सांगले उपरांत आयकनासतना गेलो जाल्यार हां जायते फावटी आमकां म्हाका वचजेत म्हाका पळयजेत तोमासा बरी पळयजेत. एक कांय एक नेगेटीव खबर आयली गाली बिली जाली हांव खंय सड शिकून आयली सडत म्हणी ते तशें करता हांव गे आमी ना ते म्हळ्यार तशें करूंक नजो आमी. पूण एकच फावटी जाता म्हणणे प्रॅक्टीस करूंक आसा. आनी वगत रावल्यार जायना. कांय ना देव आसा म्हणल्यार जायना. काल्याक देव आसा देवान कितें केलां पळय आनी करूंक ना. कर जाल्लें सांग न्ही. तुकाच कांय बगता पिड्या विशयान तूं म्हण न्ही वगत रावल्यार जाता. हां मोतीन चिंताय काले म्हणून जेजून म्हाका गायांनी गूण केला न्ही हांवें काला गाली बिली जावचें जाता तशें चिंतल्यार जायना. कालें करूंक तोंडांत उसारी जे हांव कितल्या फावटी तें सांगूंक वचना. म्हळ्यार परतून आमी ते मेजून वयचे विशय न्ही उणें सांगा म्हणचें न्ही हांवें पूण तुवें सांगिल्ल्यान जावचें न्ही. कित्याक सांगिल्ल्यान जावचें न्ही तें जावन गेल्लो विशय. आतां जेजूच्या गायांनी गूण जाल्या म्हणल्यार आतां तें जालें न्ही जावन गेलां. कितलीं वर्सां जालीं 2000 वर्सां आदी तें घडीत घडलां. आतां तुवें सांगिल्ल्यान तें घडीत घडिल्लें न्ही तें तुवें मानून घेतलाय म्हूण तुवें सांगचें. आतां सांगताय म्हळ्यार अर्थ कालें तुवें तें मानून घेतलाय म्हणून. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केले हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा तें 100% तुवें मानून घेतलें म्हणून. थँक्यू जिजस. गिफ्ट मेळ्ळे उपरांत थँक्यू म्हणटा हांव. हांगाय जेजून पयलेंत दिल्या गिफ्ट वय गी आनी थँक्स म्हणटा जाल्यार हांवें तें मानून घेतलें म्हणून. आनी अशें न्ही गी हांवें 100 फावटी म्हळें सायबा देखून ती बरी जाली. 100 फावटी काल्याक जेजून एक फावटी करन जालां तें वय गी 100 फावटी 1000 फावटी म्हणून तें तुका सोडलें म्हणून असो म्हण न्ही. तशें म्हणल्यान जालें म्हूण चिंतचें न्ही. परतून हांव म्हजेंत म्हजें काले वावर हांव मुखार घालतां तें जेजूचे वॅल्यू उणें करता. ताचे गाय न्ही हाडून ताका अर्गां दी. बऱ्यो करण्यो संवसार तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी सर्गी आसच्या बापाक महिमा दिवं. क्रेडीट गोज टू शूड गो टू जिजस वय की न्ही तातूंत कांय डावट ना. देखून काले म्हणटा जिणेन कले समस्ये आनी हें पुराय नाना तरेचे कश्ट तुमचेर आयल्या वेळार भागस म्हणलें की जाय. तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरी तुमचे ते काले उपजाता तिरासण. तिरासण म्हळ्यार आमकां आमी दंडळचे उणें जाता मागीर दीस वता वय गी हां म्हळ्यार आमकां प्रॅक्टीस जाता मागीर. पयलीं हांव दंडळटलो आनी एक फावटी वय म्हणटलो एक फावटी न्हय म्हणटलो एक फावटी देवाचे उतार एक फावटी डॉक्टरचो रिपोर्ट एक फावटी देवाचे उतार एक फावटी लोकांचें उलोवणें एक फावटी म्हजेंत उलोवणें एक फावटी देवाचें उतर तशें जालें. आतां तशें ना. आतां एक फावटी लायन धरली पळय तुवें देवाच्या उतरांची तीस कशें तुका एक समस्या येवन तांतू तुवें उतरां मारिफात जैत व्हरून तुका रिजल्ट मेळ्ळें. आतां तुका काल जालें भावार्थान तूं थीर जाली. थीर वय गे भावार्थ पार केल्ले वरी तुमचें तें तिरासण अशें न्ही चंचल न्ही एक तिरासण तुजें तें आसा. कितेंय जावं हांव फात येता खंयचे उतार देवाचे उतार. भावार्थ पार केल्ले वरी तुमचें तें तिरासण उपजाता. तिरासणेच्या फावंडार तुमी पावल्यार काले जाणटे आनी शेगुणी. जाणटी कली जाणटी गायी
संसाराची न्ही, देवाच्या उतरांत उतरांत सर्गींच्या राजान तुमी जडणे जातात. जाणटे आनी शेगोणी जातल्यात. आनी काल जातले उपरांत तुमकां जायते उणें आसतलें. उपरांत तुमकां काय मागीर उणें ना तुका. कित्याक हर एक की तुज्या डांगा काले आसा, रेडी आसा. काली हो पवित्र पुस्तक म्हणलो डॉक्युमेंट. मुखार कितेंय आसूं दी, धोरयो तूं उबो उठोन हांगा ह्या फ्लोराक येता म्हूण दिसल्यार जेजूच्या नांवान तुका फरमायता काले शांत राव, थंड राव, वय गे म्हळ्यार आमकां रेडी आसा. तें दोरयो वयर आयलो म्हण तुवें धांवाजे की तुवें आज्ञा दिल्ल्यान ताणें रावाजे. आमी काले करता, आमी समस्या पळोवन धांवता, आमकां पळोवन समस्यान धांवाजे. आतां जळाऱ्या विशयान सांगल्या बरी पोर आमकां ब्रदर म्हणालो कितें म्हाका कांय करना जळार. कित्याक सक्कडी देवान रचल्लें कोणाच्या नांवान? जेजूच्या, सक्कडी जेजूच्या नांवान. आतां जुवां जुवांजेल पयलो अध्याय वचल्यार पळयता हांव, रचल्ली खंयची वस्त ताचे विणे आयिल्ली खंयची वस्त आयिल्ली ना. तर आतां आमी ताका कंट्रोल करूंक कोणाचें नांव वापरीचे? जेजूचें नांव वापरून. गलिबिली जावंक ना. जळाऱ्यांक जाल्यार जळाऱ्या न्हू तुमकां हांव जेजूच्या नांवान फरमायता. हांगासर आमच्या घरांत काले तुमी दोसूंक नोजो म्हणून कोणाच्या नांवान फरमायता? हां, तांकां जळाऱ्यांक कोंकणी येता की म्हणनाकात. आतां हे भावार्थांत आं म्हण अमेरिका गेल्यार इंग्लिशान उलयचे पडात, इंडियाच्या जळाऱ्याकी आं कर्नाटकाच्या जळाऱ्याकी कन्नडान उलयचे तशें म्हण ना. भास तो एक भाशेंत एक आवाज, त्या आवाजांत एक आत्मो आसा. तो आत्मो वचून काम तुमी काम करचें न्ही. आतां ताका तो शतापती काले म्हणलो तुवें घरा येवची गरज एक उतार. ती तो साकोर थंय आसा, जेजू हांगा आसा आनी वत्तू म्हणटा थंयचू देव न्ही तो. कोण न्ही? जेंतील. देखून जेजू काले म्हणटा येदो व्हड भावार्थ सगळे इंडियान म्हाका मेळो ना. वय मो ताका काले म्हणटा जेजू येदो व्हड भावार्थ सगळ्या इस्रायलान म्हाका मेळो ना. म्हळ्यार विंसून काडलेली पारसा तांचे मदें समेत असलो भावार्थ तूं विंसून काडल्या पैकी न्ही. आतां तुकाय विंसून काडूंक म्हण हांव आयलां, पूण तांचे पैकी तुजो भावार्थ भारी व्हड. जेजूक पसंद जावचें एकच खंयचें भावार्थ. तुवें दिमी घालून कितले फुलां घाली आं कितलीं दुखां गळयलीं न्ही. तूं भारी रडली ती तुका जेजूक मेस वता म्हण न्ही. मोहन परिवर्तन जालें गे म्हणलें. कालें परिवर्तन खंयच्या प्रमाणे? देवाच्या उतरा प्रमाणे. तें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देखून नाना तरांचे कश्ट तुमचेर आयल्या वेळार भाग म्हण लेखीचंय. पयलें आमी कश्टा विशयांत सगळ्या सल्लीबाई जिल्लीबाई वल्लीबाई म्हणून पल्लीबाईक फोन कर. आतां तशें करूंक आगी ना. असले बदलावण आमचे थंय दिसता की ना. आनी काल एकली म्हणटली आमी थंय उलयल्यार समस्या जाता म्हण. देखून वगत रावचें बरें म्हण. आं वगत रावचेंय बरें न्ही. आमी कालें करीचे त्या संदर्भ प्रमाणे देवाचे उतार चिंते. एकली काले समस्येत उलोवन आसा खलो विशय ताका देवान कितें परिहार दिला. वय गे वगत रावल्यार सॉल्व जावचें जाल्यार देव म्हणतो ना उजवाड जावं दी म्हण. जेजू म्हणतो ना लाजारा भायर ये म्हण. वय गे हां उतार उलयनासतना खंयचेंय जायना. पूण वगोस रावल्यार कांय जायना. वगोस रावोंक ना आमी उलयचे काले उतार उलोवंक म्हज्या जिणे खातीर पेल्याच्या जिणे खातीर उलोवंकूच आसा. देखून ओमपी म्हळ्यार उतार, ओमतलो म्हळ्यार देव म्हळ्यार ओमपी म्हणून हें भी ओमतना तो काली तोंड बंद करून ओंपूंक पुरो. तशें देवाचें उतार तशें ओंपूं जाताय. आं भी ओमतलो तोंड बंद करून ओंपल्यार कितें तें तशेंच काणू न्हू. आं तो काले भी ओमतना देवाचें उतार म्हणटा हें म्हणनाकात. आमी हें देवाचें उतार जाल्लें न्ही. तें उतार उलोवनूच जायचें तें. वय गे न्ही. हां ओमतलो जेजू, भी म्हळ्यार देवाचे उतार. जेजू वा कोणीय देवाचे उतार दिता तो जावन आसा ओमपी. ब्रदरान दमून दमून सांगलें वता ओमपियांतय प्रॉब्लेम ना, बियांत प्रॉब्लेम ना, पूण खंयसर पडलें म्हणल्यार बरी. पळय गी उतरांत समस्या ना, ओमतेले थंय समस्या
समजते काही हांव कसली माती जावन आसा म्हणलें वय की न्ही हां देखून नाना तरांचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुमचे बाग म्हणले की जंय भावात पार केल्ल्या वरवीं आमचे ते तिरासाण उब जाता तिरासाण्याच्या पावंडार पावल्यार आमी जाणटी आनी शगुणी जाता उपरांत आमकां कांयच उणें ना आतां कितेंय आमचे लागीं उणें म्हूण दिसता जाल्यार आमी आनीक काल येवन हांव देवाच्या उतरांक कंप्लीट येवन हेल्था विशयान कांय म्हणी चिंताय गी इल्लेशें सासू धुळीच्या कणां तितले नेगेटीव चिंता जाल्यार आनीक तूं जेजूच्या गे गूण जालाय म्हूण तुवें पात येवं नाय 99.99 हांव बरो आसा काल इल्लेशें ना जेजूच्या गायनी गूण जाला म्हळ्यार ते 100% की 99.99 हां देखून तुज्या उतरांत ती रिपोर्ट कितें येवं दिवची तुज्या उतरांत बिलकूल येवंक नजो हांव मस्तू बरो आसा सुमार जाण म्हणटात आतां कशें आतां सुमार आतां कांय व्हडना मस्तू बरें आहा समागी मस्तू बरें आहा सोमानी काले कंप्लीट हां कितलो बरो आहे कंप्लीट मस्तू जाणां चिंता हांव मस्तू बरो आहा म्हळ्यार बरें आन्सर म्हणना जेजून आमकां मस्तू बरें करून कितलें बरें केलां कंप्लीट हांव संपूर्ण जेजू काय न्ही गूण जाल्यात म्हळ्यार थोडी म्हणटात संपूर्ण गूण जाला म्हण ते आनी की थोड्यांक नाटवंदी म्हणल्यार संपूर्ण म्हणल्यार वर्ड घालतात पळय घे हां नाल्यार आसा तेंच्या थंय म्हणल्यार बरें तशें न्ही इतली भयण पळय आतां आदल्या फावटी कशी आहली आतां पळय न्ही गे हां कशें वय मो म्हळ्यार एक होमवर्क दुसरें उतरांची थान वय गे तें खंय दिसोन येता तोंडांत ताज्या दिसोन येता येता की ना हां तोंडांत दिसोन येता आं काल ती फिलोमेना ती नागुरीची साक्ष दिल्ली दुये विशयांत हांवें सायकल बेनेडिक्टा गे वय तिणें जायतें सोंसलां दुये पासत म्हणून सोंसलां म्हळ्यार कालें जायते तिणें वावंट काडल्या खंयच्या लायनी संवसारी दृश्टेन न्ही देवाच्या राजाच्या दिश्टेन म्हळ्यार सोंडी नासतना आनी कितली ती उल्हासान आसा वय की न्ही हां तिजे वैयक्तीक तिच्यात जिविताची न्ही दुयेच्या विशयाचें तिणें हँडल केल्ली रीत वय घे हां आनी जीक मेळ्ळी की ना तिका जीक मेळ्ळी तेणें पती देवा दिन जाला वा आनी कितें म्हणून तिणें आनी दुसरी वाट कांय भियाची धरिल्ली जाल्यार काल जातें खंयगी वचून पावतें न्ही गे हां तिणें सांडू ना धैर्य तिणें नांगरा हात घालून फाटीं पळोवना जायत की ही वाट धरल्यार म्हण ना ती तित वाट धरून गेली मुखार जीक आपणायली आतां केदी व्हड साक्ष ती दित्या आनी दिवन ती उतार जुमार दिवन आमकां करता आनी मुखार एक व्हड साक्ष जावन ती तयार जाल्या कश्ट आयले म्हणून तिणें कालें करूं ना भागस म्हण लेखलें एका रितीन वय गे हां देखून तिजो भावात देवान पार केलो देखून तिच्या ते तिरासाण खूब जाली ती जाणटी आनी शगुणी जाली आतां तिका कांयच उणें आतां कितलेक अभिमानान ती न्ही गे हां म्हाका एक सांगाचे साक्ष दी जंय थंय बसोन नाका हांगात येता म्हण युट्यूबर आयल्यार न्ही म्हाका हांगात येवन दी जंय पळोवन दी 4 जाणां म्हण देखून रोमाकारा बरयलें पत्र पयलो अध्याय 6वी वळ कितें म्हणटा पळय 16वी रोमन्स 1:16 हे सुवाते विशांत पवित्र पुस्तका विशांत देवाच्या उतरा विशांत हांव लजेतां हांव लजेना हां हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जेजू हां ओके हां सत मानतेल्या प्रती एकल्या कोणी तो जावं दी कोणी जावं दी तूं सत मानताय गे सत मानचें म्हळ्यार सत मानचें संदी विंगाडिसी सत मानचें फोट सोडचें देवाक धरचें सैतानाक सोडचें मोजे चिंताप सोडचें देवाचें चिंताप मोजें करून घेवचें सत मानचें म्हळ्यार तातूंत आसा अर्थ सत मानचें सत तुमकां सुटका हां सत मानलें जाल्यार तुका सुटका मेळ्ळी सत सोडलें फोट धरलें जाल्यार नासाच्या वाटेर तूं वेताय सत मानता
सत जेजू, सत देवाचे म्हणजे उतारस, तुझे उतार सत म्हणटा जेजू, हांवूस सत म्हणटा. आणि सत मानतल्या प्रती एकल्याक काय ते पहिले म्हळ्यार ती विंचून काडलेली परसा हेरांकी तांतू आमी आयल्या न्ही हेरांकी. देवाची सकत खंयच्यात आसा? देवाचे उतरच देवाची सकत. तर आमी आमच्या जिवितान देवाची सकत कशी वापरयेत?
जोडला कोणा मुखार जेजू मुखार काले देखून सत मानले देखून मागीर काले म्हणटा आखरे एकदां तूं आं आळे नित्यवन मनीस कशें जियेता नॉट आउट ऑफ सायट बाय फेथ पळोवन फातयोवचो मनीस भावार्थी न्ही नित्यवंती दिसानांतले पवित्र पुस्तकान बरयलें आसा तशें कोण मानून घेवन जियेता तो नित्यवन तो मनीस कसो जियेता नित्यवन मनीस दोळ्यांक दिसचें फातयोवन गे भावार्था वर तर सगळ्याक मूळ कालें देवान सांगलां उतरांत बरयलां देखून तें म्हणजे तें जातलें देवान सांगलां बायबलान बरयलां देखून म्हणजे तें जातलें हां मागीर वगतात ता काण ला काण ता गेल्यार गेलें गूण जातलो गेलें जाला तितलेंय चिंतूंक वेळ ना कळ्ळें गे टाप्पा आमकां एक मात्र करता चेडोंगी म्हणून ते मात्र आतां थोड्यांक थंय डावट जावंक पुरो म्हळ्यार चेडोगी म्हळ्यार सारकी जाप दितात न्ही गे वय की न्ही आतां तुका चेडो म्हळ्यार फातयता गे तूं आं 1000 जाण सांगल्यार फातयताय गे काले चेडून तूं म्हणटाय तशें देवाच्या उतरांत जातली म्हळ्यार थोडे फाटी इल्ले फातयता हांव मागीर इल्ले वेळान हां जालें हांव तें कितें वेळ चेडू म्हणटा रप्प ना ना हांव चेडू ये ताच्या गायांनी गूण जातले आतां हां वय हां ना 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 जालें हांव तें कित्याक गॅप तें समजलें घालें म्हणटा म्हण न्हू हां सैतानाक इतलेंय पावता उडा जोरा कोणाक सैतानाक इतलेंय पावता तितलें कालें आसा जे अलर्ट आसा जे कितें म्हळ्यार नाजाल्यार तो कालें करता येवन काडून वता म्हळ्यार आमकां आमी दिवची जापी आमकां सवयीची जाला म्हळ्यार दोनूय जापी दिवचे व्यक्ती जाल्यार आमी वा पयले रॉंग जाप दिवन इल्ले वेळान सारकी जाप दिवचे व्यक्ती हांव जाल्यार ताच्या पयलीं ताणें व्हरूंक साद मागीर म्हजी संवय ती जावंक साद आसा ना तितलें मेरेर पडलेल्या बिया बरी जायना कोणाचें उतार देवाचें तें ता वा एक कॉमा वा फूल स्टॉप हर एकाकी इम्पॉर्टन्स आसा हर एकाकी बारीस इम्पॉर्टन्स आसा देखून कालें म्हळ्यार देवाची सकत जावन आसा देवाचें उतार ती सकत आमच्या जिवितान काम करता जाल्यार तें उतार आसा तशें आमी समजून आमचें करून घेवचें कालें घेजें आमचें करून घेवचें देखून रोमाकारां बरयलें पत्र 8 अध्याय 10 अध्याय 8 ओळ कालें म्हणटा रोमन्स 10:8 कालें म्हणटा कोण म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवूच म्हणटा देवाचें उतारच म्हणटा कालें म्हणून प्रेज द लॉर्ड देवाचें उतार बायबलांत आसा देवाचें उतार आल्तारीर आसा देवाचें उतार काबाटांत आसा देवाचें उतार कोडयाळबाली प्रेसांत आसा देवाचें बैल देवाचें उतार खंय आसा आसीसी प्रेसांत आहा वय गी देवाचें उतार साक्रिस्तींत आसा खंय आसा आसा गी आनी खंय आसा काले लिफ्टीक म्हजें वंटार काल्या वय उतार आहा गी मागीर खंय आसा काळजान मोनांत म्हणून ताणें तें म्हळ्यार सेफ लोकर तें थंय आसा जे ते तो जागो जाका कोणाक वंटार आसा जाल्यार तें भायर येवंक वेळ आसा हे बुकांत आसल्यान काबाटांत आसल्यान वेळ लागता आनी गोडावनांत आसल्यान मोनांत आसल्यान लेट जाता कित्याक मोनांत आमकां कन्फ्युजन जाता लोक जाल्यार दोनूय समान आहा न्ही म्हण काळजांत आसल्यार रप्पा येता ते जागे खंयचे सारके जागे म्हूण देवाच्या उतरांत दिला ताका पळय गी ना तर बेजमेंट आसा म्हणून माळ्यार सोदल्या बरी जायत मागीर गैराम काडन
थोडी फाटल्या बागल्यान ताणें सजार वचून येतात, एक बायबल अर्जंट दी म्हूण. मागीर हेणें भायर वतना राप्पा फाटल्या बागल्यान थंय म्हळ्यार तांच्या घरा आतां वयता न्ही, तेळ थंय तांगेर एकत आसो. ती पुरो बुदोवन काय आमकां आसा, पूण तो जागो न्ही म्हळा खंय आसा, देवाचें उतर तुज्या लागीं आसा, पयलें तुज्या वोंटार आसा आनी काळजान. कळ्ळें मामा, जेजूच्या गायेन हांव गूण जाला. खंय आसा उतार? खंय? काळजां. व्हेरी गुड. मागीर खंय? वोंटार. मागीर बायले कडेन. बायल आसा न्ही, म्हाका कितें बे ती सांगतली म्हज्या तर्फेन. जाता हे तूं हें सांगाचे वय मो. हां, म्हळ्यार तें उतार काल्याक, तें उतार काले म्हणा तें हेंच आमी परगट करता, तें परगट करता तें उतार की काले उतार? उतार म्हणा तें देवाचें उतार. वय आं. कोण मागीर काले म्हणा तें? हां हां, हळे वोंट आनी परगट उसारचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोसूण सोलू पियावसिंद आलें कातूरू आनीक मांस कातूर, पूण तुज्या वोंटांक कालें काम आसा उतार. देखून चिंती नाका, दीस रात देवाचें उतार सांगूंक सांगला आनी मुखार हांव खंयचेंय काम करिना. हां, संन्यासी बरी बसता आनी उत्पातीत हांव उगडापणा बसय वाचून वेता म्हूण न्ही. काम कर पूण तोंडान कालें कर. हां, कोण जेजूस सोमी म्हूण आपल्या वोंटांनी उसारता आनी देवान ताका हां हां सोडवण जेजून केल्या, ती आपणें जे जाल्यार म्हज्या तोंडांत हांवें ती सोडवण उसारिजे. कित्याक तें देवाचें उतर कालें म्हणटा मॅथ्यू 1:22 दिसता, ताका जेजू म्हूण नांव दवरिजे, कित्याक तो आपले परजेक आपल्या पातकांतले सोडयतलो. जेजू म्हणल्यार नांव आसोस अर्थ सोडवणदार. एक बांदपास सुटलो, कित्याक जेजू आयलोसू आमकां पातकाच्या बांदपासांतले सोडोवंक. म्हळ्यार ताचे पयलीं आमच्या मोगान मोग ना जालें येताय, मोगान वय मागीर ताजें मेन मिसांव कालें मनशाकुळाक सोडोवचें. खंयचें ताव न्हू, खंयची पातकाची संकळ आतां तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरिजे, कित्याक तो आपले परजेक आपल्या पातकांतले जेजूच्या नांव आसोतच सोडयतलो. ताचे तावन आमकां मेळ्ळ्या सोडवण म्हणजे पातकाचें बोगसाणें म्हूण बरयलां न्ही कडेन. वय गे आयकलां गे, ताचे तावन आमकां मेळटा सोडवण म्हणजे पातकांचें बोगसाणें. पातकांचें बोगसाणें म्हळ्यार सोडवण, म्हळ्यार आमकां सोडयलें. कोणा ताव न्हू, सैतानाच्या पासांत. ताणें पासांत घाल्लो आनी आमी पडुल्ले हांव पूण आमकां सोडयलें कोणें? निमाण्या आदावान. कोण तो? हां, जेजूक नांव दिलां निमाणो आदाव म्हूण. दिलां की ना? हां, पयलो आदाव अविधेय जालो, निमाणो आदाव हां विधेय जालो आनी ताणें आमकां काय केलें? सोडयलें. देखून हांगा जेजूस सोमी. सोमी म्हळ्यार म्हजो धनी. धनी म्हणून खाली म्हळ्यार ताणें तुका कितें केलां तें तुवें हर एकाकी जेजूत. हां, समस्या गी पिडा जेजून म्हाका काय निगूण केला. दुबळी काय गी ना, जेजून आपूण दुर्बळ जावन तुका ग्रेस केला. आशिर्वादां ना म्हणटा गे, आशिर्वादांनी तुका भरला जेजू मुखांत डायरेक्ट न्ही. शिराप कालें खंय हा शिराप? जेजून तुका शिरापांतलें हर एक जेजून जेजू 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 विणें खंयचेंय जावना. जाल्यार गी ना. पातकांचें बोगसाणें क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां आनी सोडवण लाभलें हर एक जेजू वरवीं. देखून जेजूस सोमी म्हणून तुज्या काळजांत वोंटांनी परगट उसारची जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण काळजांत हांव न्हू शिजाल्या. त्यांतूय दुबाव आसूंक नजो, कित्याक जेजू मेल्ल्यांतलो उठुल्ले वरवीं तो पातकाचो नाश जालो. मेल्लो काल्याक तो पातका खातीर. उठलो म्हणटाना पाताक मेले, जिवीत उठलें. वय गी पातकाची सोलवणी जाली. मेल्ल्यांतलो थंयच उरलो जाल्यार पाताक जिखलें म्हूण. आनी ताजे वट्ट कोण मेले? हांव जेजूक मरतना कोण मेली? कशें सुरविले आदेव थंय आमी आसुल्ले हांव. देखून तो अविधेय जाल्ले वरवीं आमकां सगळ्यांक हें जालें. निमाणे आदेव थंय आमी ताचे थंय एक जाले हांव. केरळ ताका सत मानतना तर तो मरतना कोण मेली? ताका निकेपितना कोणा निकेपिलें? तो उठतना कोण उठली? हां, हें आमीन सांगता की बायबलान खंय म्हणून बरयलां. हां, रोमाकारां 6व्या अध्यायांत स्पश्ट बरयलां. रोमन्स 6 1 वाचल्यार तुमी पळयतात जेजूक पळय तें क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें त्या वेळ ताच्या मरणांत एक जावच्याक आमी तें घेतलें न्ही गी.
हां कोणी आयकोना पळोवना जाल्यार एक फावटी पळोवन सोडा. एक फावटी हां आतां तर ओके फर्स्ट वाक्य ते म्हणटा पातकांत रावचें हां सांग इल्ले व्हडल्यान वस. हां हां रावचें म्हळ्यार सवाल तें पातकांत जिवन रावचें गी कुरपा आसा न्ही काले आसा कुरपा आसा म्हणून दुकरा बरीत करून जिवचें गी ना. हां 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 आनी उडा जोरा पाताक म्हळ्यार आमी केल्ल्यो चुकी एक दुसरें देवाच्या उतरां विरोध तूं उलयता जाल्यार तें ओड पाताक समजलें. जेजूच्या गायनी गुण जाला कळीत नातल्या वेळार ओके आमकां देवान काकुळट दाखयल्ल्यान आमी आसा आनी तातूंत म्हजेर सड्ड काकुळट दाखयल्या म्हळ्यार आतां कळीत जाल्ले उपरांत मागीर तूं म्हणटा जेजू गुण करतलो हांव बरी जातली हें ओड पाता कित्याक स्वताच्या विरोध तूं उलयताय. आमी फोट मारले म्हळ्यार गोवाचे पयशे काडूना म्हणलें तें मात्र म्हूण चिंता जेजूच्या गायनी गुण जाल्या आनी हांव म्हणटा गुण करतलो हें व्हड फोट पळय गी पाताक म्हळ्यार देवाच्या उतरांच्या विरोध उलोवचें वय गी कळीत जाल्ले उपरांत हांव म्हणटा ओके. हां तेरळा कोणाच्या ताच्या हां पवित्र स्नान घेतना ताच्या मरणांत ती आमी काल जालें हांव आमी मेल्या तर आमचें मरण जालां वय गी न्ही. हां आनी एक फावटी घरा दवरूंक जायना म्हणल्यार मात्र व्हरता घरा दवरूंक जाताय. हां मॉर्च्युअरीन दर कितले दीस दवरतात दिस तें एमावंट 0 सोडून येता एमावंट वय गे कितले दीस दवरयेत व्हरचे की नाका. हां करंट गेला गाण येता मागीर थंय देखून एक फावटी जालां आमचें. आतां ही कूड ही हें घर आत्म्याचें घर हांव म्हळ्यार आत्मो म्हाका एक मोन आसा आनी कूड म्हळ्यार घरांत हांव जियेता. प्राण सोडलो म्हळ्यार म्हजें तें आसलो देवाचो आत्मो म्हजें हांव भायर गेलो देवान फुंकलो तो स्वास त्या वेळार ह्या कुडीक काले ना जीव ना देवान स्वास फुंकले उपरांत मनीस एक जीव प्राणी जालो म्हणटा कोंकणी बायबलान इंग्लिशान कन्नडान म्हळ्यार ही बिकेम मनुष्यानो जीव आत्मा आदान म्हण जिवोंचो आत्मो जालो समा आत्मो हांव आतां जिवोंचो आत्मो म्हळ्यार ह्या कूड म्हळ्यार घरा मुखांतर त्या आत्म्याक एक जिवोंक अवकाश तातूंत जीव आसा वय पूण कूड नातली जाल्यार ती काल जाती दिसती ना मुवमेंट जाते ना वय गे वय देखून क्रिस्ताच्या काले तें हां हां हें तुमी नेणांत गी सॉरी हें तुमी नेणांत हें तुमी तशें न्ही तें क्वेश्चन मार्क घालांक ना पळय तें हां मागीर नेणांत म्हळ्यार काल जालें ताका हांवें म्हणलें न्ही हर एक सायन व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ही गजीन वाचतना एकच रेडो मुतोन गेल्ल्या बरी निट्ट वाचून वयचें न्ही. नेणांत आमचो टोन चेंज जायचे आमी काले म्हणटा हें तुमी नेणांत गेलें पस्क पुरा म्हळ्यार आमी काले म्हणटा वय आमकां गोत्तू ना हें म्हूण गोत्तू ना गे म्हूण सवाल विचारता तो. हां वय गी तर आमचो टोन घाल जायचे उडास जोरा हें तुमी नेणांत हां तूं कसो आसाय तूं सवाल आनी आन्सर चेंज जायचे की नाका आमी सोडापटी वाचना बारी बेजार जाता वय गी एकूच लेख वाचलें हें तुमी नेणांत चेंज आहा गी हें तुमी नेणांत काल जालें हें तुमी नेणांत म्हळ्यार काल जालें न्ही गोत्तुनांगी न्ही गोत्तुनांगी नेणांत म्हळ्यार हें तुमी नेणांत म्हळ्यार हांव सैतानाक सपोर्ट करता कशें वय म्हाका गोत्तू ना न्ही कालें करचें म्हूण हें तुमी नेणांत म्हळ्यार म्हाका सवाल घालता सांग पावलो देव म्हळ्यार ताच्या मुखार देव सवाल घालता तुका गोत्तू ना हें गोत्त आसा जें म्हूण हें तुमी नेणांत समजलें तो टोन आमचो चेंज जायचे हां 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 मेल्या आतां निके पोनी जाला कोणा वट्टो हां खंय आसा तुमचो फोंडो हां फोंड खंय हां
खंय जेजूक निकेपिलो थंयसरच आसा वय गे देखून जेजूक निकेपिल्ल्या जाग्यार गेल्यात गे तुमी म्हळ्यार काले म्हणाचे तुमी हां भावात्तान हांव गेला सीदा वय म्हणनाकात भावात्तान गेला आनी भावात्ताक एकच साक्ष घालें देवाचें उतार दोळ्यांक दिसताय दिसना पूण बायबलान बरयल्लो साक्ष तें हांव पाती येता जाल्ल्यान हांव जेजूक निकेपिल्लो जाग्याक गेला आनी म्हाकाय थंयच निकेपिल्लें काले म्हणटाय आयकतल्याक एक शॉक जायत म्हाकाय थंयच निकेपिल्लें म्हूण म्हाकाय थंयच निकेपिल्लें वय की न्ही कशा तेंत न्ही आतां वाचले आमी काले गेला थंय पळय उतार आल्यार आमची चिंतापत चेंज जायचेत न्ही जायना जाल्यार हांव देवाचें उतर मानून घेना म्हण तर आमी जेजूक निकेपितना ऑलरेडी आमकां निकेपून जाला मरतना आमी जेजू सांगता मेल्या मागीर आनी एक काम जालां गी पळय हां हां जीवनपणान ती ताच्या जीवनपणान ती आमी भागीदार वय गी जेजू सांगा तूं मेलय गी निकेपिलाय गी तर तुका तिसरें इनाम धर्मार्थ मेळ्ळें चिंती नाका तो मरतना हांव नातलो नाल्यार ओट्टू मर येताले म्हण जेजू काल आज आनी फाल्यां एकच समजलें गी आतां केदळ तूं सत मानताय त्या वेळार जेजू तुका आतांच जालो वय गी काल आज आनी फॉर एवर देवाचे उतारी काल आज आनी सशनाचे सशनाकी एकच तें हां त्या वेळार हांव नातलो न्ही गी नाल्यार ओट्टू म्हाकाय वश येताले म्हण तें न्ही आतां उतार घेतलें गी तुवें तें सिच्युएशन तुवें तुजें कन्न घेतलें देखून आमकां आमी मरोनी जालां निकेपूनी जालां जेजू सांगता उठोनी जालां प्रूफ कालें देवाचें उतार आमकां कालें जावन आसा प्रूफ देखून हे उतार सदांच तुज्या वंटार आसो तुज्या काळजांत आसो तुज्या लागींत आसो कित्याक तातूंत आसा देवाची सकत आनी देवाचें नितीवनपण हांव अनुभव करनासता कित्याक म्हजो भावात हांवें चालूच दवरला कालें दवरला हां आनी एक कडेन रोमन्स 5:1 न्ही म्हणटा कालें आमकां नितीवनपण कशें मेळ्ळां पळय रोमन्स 5:1 हां भावार्थ वरवीं आमी कालें जोडलां नितीवनपण जोडतेले हांव आसता भावार्थ वरवीं आमी नितीवनपण जोडतेले हांव आसता आमी जोडतेले हांव आसता भावार्थ वरवीं आमी नितीवनपण जोडतेले हांव आसता हां 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 पळय गी वाचलें तुवें भावार्थ वरवीं आमी देवाची नितीवनपण जोडतेले हांव आसता जोड काल जालें मागीर कित्याक आमकां आतां खंत ना काल्या खंत ना हांव हेमकोंडाक वसान गे म्हूण कित्याक हांव देवाचें नितीवनपण जोडलां खंयचे वरवीं भावार्थ वरवीं तातूंत आसा न्ही आन्सर परतून तुका कांय डॉक्युमेंट तुजें म्हणलें नितीवनपण ना देखून हांव ओडू घातकी पातकी कुनिगार लुटकार देखून हांव सर्गाक वसान गी म्हणटाय जाल्यार हें सारकें चिंताप की सूख चिंताप भावार्थ जेजून केल्ल्यो संगती तूं फाती येताय गी तो भावार्थ ताचे वरवीं तुका कालें मेळ्ळां देवाचें देखून आतां तूं कशें जियेता अशांतीन की शांतीन कोणा सांगता हां कोणा सांगता कित्याक जियेतेले हांव न्ही जियेता हांव म्हळ्यार म्हाका कांयच आतां खंत म्हाका कांतवणी ना दांतवणी मात्र काल्याक कांतवणी ना वय जोडलां आसता तूं वचून उतार बदलूंक गेल्यार कोणें कांय करूंक जायना भावार्थ वरवीं देवाचें नितीवनपण जोडलां आसता देवा सांगता आतां आमी समाधानीन शांतीन जियेता जियेतेले हांव न्ही जियेता तर हां कित्याक मस्त जाणाक एक कांतवणी आसता थोडे बडी न्ही गे थोडे बडी 50 वर्सां पयलीं केल्ली विसरनात एक हेरांची चूक विसरनात थोडे बटी ताणी केल्ली विसरनात दोनी बारी बारी डेंजर वय गे काल सांगल्या बरी हां गरजेचें उडास ना ससूमाईन सांगलें उडास आसा म्हणल्या बरी तशें जाल्ल्यान
एक आनी एकल्याची सूख उडास, एक मोजी, दोन्ही व्हेरी व्हेरी डेंजरस. जेजून केल्लें उडास दवर तूं, तुजें खंयचेंय बरेंय उडास दवर न्हू, गाजय नाका आनी वजय नाका. पाड केल्लें चिंतून निराश जायनाका. बघा जेजून कितें केलां, तो मेल्लो म्हजें मरण कोणाचें, जेजून कालें सूख केल्या म्हणून. म्हज्या, हांव गुन्हेगार घातकी पातकी वय, पूण म्हजें मरण जेजू मेलो. तो ताका निकेपिताना कोणाक निकेपिलो, जेजूक. कित्याक ताणें मरून ताका निकेपिचें म्हणल्यार गरज आसली गी, पवित्र आत्म्या तो जल्माल्लो. पातकाची एक धुळीच्या कणा तितली करून ना, मागीर मोर्चे जालें काल्यां तातूंत. मरण कित्याक, पाताक. रोमन्स 8:6 म्हणटा, पातकाची मजुरी मरण आनी आत्म्याचें फळ शांती, जिवीत आनी समाधान. काल सांगलां तें रोमन्स 8:6. आमी पातकाचें म्हळ्यार आमी पातकी जावन आसले, देखून तें मरण म्हणलें आयलें. वय आमी खंयच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेले हांव, जेजू येवच्या पयलें रक्त मासाचें न्ही गे, वडोल आमी म्हणलें पळय पातका कारण रक्त मासाच्यो ओडण्यो. हें फळ बरें रुचीक आसा, सोबीत आसा वय गे. ताचो फळ कालें मरण. मागीर आत्म्याचें फळ वय. आतां आमी पवित्र स्नान घेतलो, पवित्र आत्मा आमचे थंय आयले, आतां आमी कालें नव्यान जल्माला. ताचो फळ जिवीत आनी शांती. देखून आतां आमी सोम्या सांगात कालें जियोन आसा, नव्यान जल्माल्या वरवीं आमी शांतीन कालें जावन आसा, शांतीन जियोन आसा, शांतीन आमी जियोन आसा. ताका तें धर्मदूतांची कृत्यां 2रो अध्याय 38-39 वास पळय. एक घडी 36 वास. सोमायिका 36 हे कोण म्हणटा, पेद्रू लोकांक शिकयता. हळे कालें म्हणून तर तुमी म्हळ्यार तुमी म्हळ्यार आमी आयल्या कित्याक तूं आयल्या गिना आमकां हो शर्माव. तो म्हणटा तुमी आमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक वय. सौमी म्हळ्यार धनी, वडोल म्हळें न्ही, जेजूस सौमी म्हणून तुज्या ओंठांनी उसाची. क्रिस्त म्हळ्यार मागलोलो, देवान ताका मागलोलो, अभिषेक केल्लो. ही उतरां आयकताच सक्कड न्हिदोन पडलीं. तांची काळजां लोसुण न्ही, काळजां सिंदल्या बरी. आमी लोसुण पियाव सिंताव, आले सिंताव वय गी, तरणी मिरसांग. तांचें काळीज सिंदल्या बरी जालें. कालें दनपारां निस्तें करूंक गी, काळी सिंदल्या बरी कालें जालें. तांकां बारीच दुखलें. वयो ह्या जेजूक आमी कालें केलो. आमकांय आतां त्या वेळार कुर्सार मारतना हांवूय तांचो भागीदार वय की न्ही, म्हजेंय आसा की ना वांटो, खंडीत आसा. ताका पात्रायतना, तिंपी उडयतना, ताजी केळकुळां करतना, कुर्सायता आसतना, जरबान मारतना, कांठाचो मुकुट घालतना, हर एका ताका मरणाचें फर्माण दितना हर एकान ती म्हजोय पात्र बिलकूल आसा, तांचो डावटूच ना. देखून आमकां तें सांगलें बरी. काळजां सिंदल्या बरी जाली. आतां तांकां आमी केल्ली सूख म्हण आमकां कळ्ळें, तर आमी कितें करी जाय? वचून जीवघात करचें गी, दर्याक उठचें गी, जेजूक जीव मारलो म्हणून ना. कालें करी जाय, कालें जाप दिता. पेद्रून आमकां जाप दिली. कालें रडा, पाताक रडा आनी जिणी बदला. पयल्याचे बरी चिंचें सोडा आनी जिणी बदला. जेजू तुमकां कोणाक नाका म्हणून तुमी चिंतलो न्ही, आतां तशें चिंतिनाका. आतां जेजू म्हजो सोमी सोडवणदार म्हणून चिंता. तुमी बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर तो आतां जालो मुल्या फातर. देखून जेजू विशयान कितें कितें तुमी सूख समजल्यात, रक्त मासा प्रमाणे ताची तुमी जडती केली, पूण देवान ताका कालें सोमी आनी सोडवणदार म्हणून मागलो आनी नेमलो. मागीर तुमचे मदलो हर एकलो
हां हां वय गे आमी देखून जेजू क्रिस्ताचे नांवी कालें घेतलें पवित्र स्नान घेतले वरवीं आमचें तें कालें मेल्लें आमकां तें सोडवण आनी पवित्र आत्मो मेळ्ळो आनी आमच्या पातकांच्या बोगसाणें आमकां मेळ्ळें कित्याक आतां हांव जेजू थंय एक जालो कोणा थंय जेजू थंय एक जालो खंय थावन कनेक्शन सुकलें आमच्या आवय बापाय थावन कनेक्शन सुकलें नव्यान जल्म म्हणजे म्हळ्यार येस देखून न्ही गे आमी देवाचें पवित्र स्नान घेतल्या दिसा म्हणटा आमी कोणाची भुरगीं जाली हांव देवाची खंयचे सांदे जाले हांव इगर्ज मातेच्या साईबाच्या पातकांतलें सुटलें हांव म्हळ्यार ते साईबाचे पाताक आदां तें आसता वरेक तें आसा तुका आतां तूं कोणा थंय आयलोय आतां थंय गेलें बेश्टें जावं पूण खाली डॉक्युमेंट शिवाय आमकां मॅजीक घडटाय न्ही आं मॅजीक घडना तुजो भावार्थ मातर आनी उतरान बरयलां आनी तशें तुजें मन तुवें बदलीचे शिवाय हांगा कालें व्हडलें घडून दी म्हळ्यार जाताय जायना मागीर काल जालें हां ओके ओके ते ओके देखून ओके पुरो देखून हांगा थोडे पटी हांगा एक विशय नव्यान जल्म म्हणटाना आमी थोडे पटी इवन पिडे विशयान उलयतानाय म्हज्या आबाक आहलें व्हडली मायक आहलें आं वय गे हेरिडिटरी म्हणटात वय गे आयकलां गे तें कॅन्सल जालां फर्स्ट पिटर 1:27 पळय 1 Peter 1:27 आमकां म्हणटात थोडे पटी कालें तुज्या आबाक आहलें कालें 5 एकरे तोट कालें हां हां वय गे आज ह्या विशयान कितले जाण फसोन पडल्यात समजून घेया घेवन उरल्यांक शिकया 1 Peter 1:27 मो 1:23 सॉरी आमी पयलें तें नियाळ्ळां आयकलां 1 Peter 1:23 पळय कारण ससनाक जियेतेल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात आमकां पुनर्जल्म लाभला पळय पवित्र स्नान घेतना आमी ल्हान आतां आमी नव्यान प्रॅक्टिकली जल्मात हांव खंयच्या वरवीं उतरां वरवीं हळे मन बदला ते आमचें न्ही गे आमचे एक एक बांदपा तुटोवन मोडोन वेतर हांव पिडेस न्ही म्हणलेंय म्हाका कळटा कित्याक हांव जेजूच्या गायनी म्हाका शिराप ना म्हणलेंय कळ्ळें कित्याक जेजून म्हाका शिरापांतलें हांव दुबळो न्ही म्हणून म्हाका कळ्ळें कित्याक जेजू दुर्बळो जावन म्हाका ग्रेस्त केला म्हाका आशिर्वादाचे खोलोय बरगल ना म्हणून कळ्ळें कित्याक म्हाका देवान आशिर्वादांनी अशें जावन जावन म्हजें तें कालें जालो नवो जल्म वय गे कारण सासनाक जियेतेल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां कालें लाभलां पुनर्जल्म कसो लाभलो पुनर्जल्म आवय बापाय थावन आयिल्लें रक्तमासाचें तें रक्तमासूच म्हणटा कडेन देवाचें उतार कितें आत्मीक तें आत्मीक स्वरुपाचें म्हळ्यार सदां बाळचें आवय बापाय थावन आयिल्लो जल्म आमकां सर्गाक व्हरून पावयना आवय बापाय बेजार करनाकात तुमी पावना तुमच्या आवय बापाय घट्ट धरल्यात पूण ती जाय जे आमकां संवसारांत जल्म आवय बापाय नासली जाल्यार कोणी आमी हांगा हांव बिलकूल आसचो ना देखून कालेंगे म्हळ्यार आतां पूण आमचो जल्म नव्यान जाला कित्याक कशें जाला तो सासनाक जियेतेल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरां मारिफात आमचें तें नवो जल्म लाभला इवन आमी पवित्र स्नान घेता जाल्यार आमी काल्याक घेता देवाच्या उतरांक मान दिवन न्ही गे पवित्र स्नान घेया वय गे वा तांकां पवित्र स्नान दिया म्हणून जेजून कालें दिल्लें आज्ञा दिल्ली वसा आनी सुवार्ता सर राष्ट्रांक म्हजे वय फरसांक म्हजे शिस्त करा आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र स्नान आत्म्याचे नांव तांकां पवित्र स्नान दिया आतां त्या दिसा 40 दिसांचो आसतना दिल्लें आमकां येस वेरी गुड 40 दिसांचो आसतना आमकां कालें म्हणी समजलां पूण आतां आमकां समजता आमी आतां कालें जल्माते हांव नव्यान जल्माते आसा अशें जल्माले वरवीं निकोदेमाकी जेजून म्हणलें आवय बापाय हांव तशें पोट्टून पोटाक वचून येनाका तूं तें खंयचेंय जावचें ना उदकान आनी आत्म्यान पोत्तून जल्म घे म्हळ्यार उदकान आनी आत्म्यान म्हळ्यार उदक ते म्हणटात पवित्र आत्म्या वरवीं आनी उदक म्हळ्यार थोडे म्हणटात उदक म्हळ्यार देवाचें उतार म्हण कितें जावं दी आमचें तें आतां उतरां वरवीं जाता न्ही गे आनी उतरांक वेळ दितना कोण काम करता आमचें तें पवित्र आत्मो वय गे न्ही तितलें आमी वेळ दितना नियाळ करतना कालें जाता आमचें तें नवो जल्म जाता नवो जल्म जालें म्हणटना आमचें तें कनेक्शन कोणा थावन सुकलें हेरिडिटरी म्हणलो विशय हांगा येना कित्याक आज हांवें आयकलां तोय विशय व्हडलो जाला तुज्या आबाक आहलें न्ही तुका चॅक करचें बरें म्हण
म्हळ्यार कस्टमर जाय न्ही आमकां वय देखून डॉक्युमेंट रेडी दवरा ओके देवाक अर्गां दिवया सर्गीच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्गां दिता आमी नव्यान जल्म म्हणून आसा हे सशनाक बाळतेल्या आनी जियेतेल्या तुज्या उतरां मारिफात जाला आमचें थंय जावनूच आसा आनी जाला आमी मानून घेता हाचे वरवीं आमी संवसारी हांव बापायता जल्माल्ले तो भोव गरजेचो संबंद जाल्या रे भावार्थान आतां तो संबंद तुटोवन आमी तुजी भुरगीं जावंक पावल्या हें सकट जेजू क्रिस्ता मारिफात फावो जाला तो एकलो मात तुजो पूत पूण आतां आमी ताका सत मानलेल्या वरवीं आमी तुजी भुरगीं जाल्या आनी जेजूक भाव आनी भयण जावंक पावल्या हें वर्तें भाग आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आसतना दिसान दीस एका दिसाचो विशय न्ही निरंतर आमी तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें मन बदलूंक तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें चिंता बदलूंक तुज्या उतरा प्रमाणे आमचीं उतरां बदलूंक तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें नटतें बदलूंक तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें कार्य जिवीत बदलूंक जिविताचें रुपांतर जावंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 नाचतो करूंक आपण